हे जे आमचे डिक्लेरेशनाचे केस चलता तेतून सुद्दां हो तो इन्वॉल्व जावन तो हें करता तो सगळे आपल्याला म्हणटा आमी कितें घातली ती सगळे आपल्या म्हणा आपल्या प्रत्येक वाटेला आनी आमी सगळे भोगतात जरी आमचे वाटे सुबेज आसल्यार सुद्दां आपल्या गांवचे लोक आपल्याला ते म्हणून तशेंच भोगतात पूण हो सगळे त्या दुसऱ्याक सुद्दां इंडिविज्युअल तितून एड करून ते विकून सेल डिडा घालतात. आमची एक प्रॉपर्टी 2 प्रॉपर्टी तेंचे सेल डिडा घायल्यात त्यो त्या केपेचो सब रजिस्ट्रार बाब प्रमोद वेळीप तेका ते हेगे वडील कळोवन ते म्हाका कळ्ळें आमगे प्रॉपर्टी हांव तेका मेळोन इमिजिएटली ऑब्जेक्शन दिलें आनी ते दिन आतां आमगे कोर्टांत तेगे इन्व्हेंटरी चॅलेंज करपाक सूट फायल परत सूट फायल करपाक आसा. केपें म्हालांतले तिलय मोरपिल्ला आनी फातर्पा हे 3 गांवच्या लोकांच्यो जमनी निवास खापरू फळदेसाय आनी राजेंद्र खापरू फळदेसाय म्हणटात ते दोगा भावांनी फटीच्या पद्दतीन विकल्यात म्हणून आरोप. वणटेच्या लोकांनी एकठांय येवन घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत हो आरोप केला. आमचे गांव आमी कशेच विकपाक दिवचे नात म्हणून तांचो आर्ग्युमेंट. हे सगळ्या गुड्डुलेसावात सरकारी यंत्रणांचोय सहभाग आशिल्ल्यान संबंधिताचेर कारवाय जावची अशी तांची मागणी. आणि माझे ते बाप्पलबाव दोग जावन निवास खापरू फळदेसाय राजेंद्र खापरू फळदेसाय हेमी आमचे 3 विलेजींची प्रॉपर्टी हांवें बोगस करून विकपाचे भायले प्रायवेटींक काडला आणि जी तेणी एक सपोर्ट घेतला ती एक क्रूज म्हणटी एक पार्टी तिणी आमची पंचांनी ती कितें प्रॉपर्टी घेयल्ली पयली ती आमी परत तेजे कडच्यान घेयली आणि तेजे बोर्डाचेर हो इन्व्हेंटरी करून आतां आमची सगळे 3 विलेजींची प्रॉपर्टी विकपाक 3 विलेजी नांव घेवन ते तिलय पाळी पंचायत तिलय आणि मोरपिल्ला 3 आणि पतरपा हे 3 विलेजींची प्रॉपर्टी इन्क्लूड करून तो आज विकपाक तयार जाला. आणि आमची कशी आमचे पूर्वजान बसयलेलो गांव आमी कशेंच विकपाक आमी तयार नाय आणि आमी कशें सोडपा नाय. तेंची जाणटेल्या प्रॉपर्टी कोणाक क्रुजार दिल्ली त्याची इन्व्हेंटरी करून ते कितें फ्रॉड हें करून त्या इन्व्हेंटरीक तेणे बाकीच्याची सगळ्याली प्रॉपर्टी त्या इन्व्हेंटरी एड केलात. त्या इन्व्हेंटरी एड केला आणि एकच ह्या निवास खापरू फळदेसाय म्हणटा तेणी त्या क्रुजा कडच्यान पॉवर ऑफ एटर्नी घेतला आणि हो सगळी ती प्रॉपर्टी विकूंक काडटा. प्रत्येका सेल डीड मारता. आमची सुद्दां एक प्रॉपर्टी सेल डीड मारून काडली ती तेन्ना कळ्ळी. त्या कळटरी मागीर कोर्टांतल्यान ते इन्व्हेंटरी डॉक्युमेंट तेजी कॉपी घेतली तेन्ना पळोवंक गेल्यार सगळ्या कितले जवळ जवळ कितले आसा ते 49 सर्वे नंबराचे तेतून एड केला सगळ्या प्रॉपर्टी. टोटल अराउंड 22 लाख स्क्वेअर मीटर एरिया ती सगळी एड केला आणि ते एक प्रत्येकाची त्या सर्वे नंबराचे सेल डीड करता. एक पयली विकून काडली दुसरी 2 चालू आसा आनी कितले केला खबर ना. ते आमी सगळ्याक एक जाला सगळ्या सर्वे नंबर ते पळोवन पळयले जाल्यार ऑलमोस्ट सगळ्यांक 80-90% लोकांक सगळे तेतून आसा एड जाले आसा. आयज आमगे गांवांतले सगळे लोक एक जालाय आनी सगळ्यांले एकच इंटेन्शन आहा जे सिल्वा म्हणून बायल मनशेन निवास खापरू फळदेसाय आणि राजेंद्र खापरू फळदेसाय यांचे फुड्याक जे हें केला पेपर वर्क केला आणि तो पेपर वर्क घेवन ते आयज सगळो आमगेलो गांव आसा तो सगळो विकपा उठलाय आणि ते गांव सगळो राखून धरचो म्हणून आयज सगळे आमी गांव एक जाले कडेन आसाय. हांव प्रसार माध्यमांतल्यान जे गव्हर्मेंट मिशनरी आहा जे डेप्युटी कलेक्टर आहा केप्यां तो डेप्युटी मामलेदार आसा केप्यां सब रेजिस्टर आसा टावन एंड प्लॅनिंग आसा हे सगळ्या ऑफिसरांक एकच शिटकावणी दिवंक सोदता जे समज जर तुमगे ऑफिसांक निवास खापरू फळदेसाय आणि जर राजेंद्र खापरू फळदेसाय कितेंय जर पेपर वर्क करपा येयले जाल्यार तुमी तेंचे कडच्यान ते पेपर वर्क करून घेवचे न्हू. दुसरें हांव गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री आहा गोंय राज्याचो TCP मंत्री आहा हेंकांय सांगता तुमी ताबडतोब तुमगेल्या ऑफिसरांक सांगाय एक आमगेल्या ज्या वणट्या गांवांक एक फॉर्जरी जाला आणि ते फॉर्जरी करून हो आख्खो गांवांतलो गांव विकूंक सोदताय. 114 जेन्ना 4-5 नांव आसा तेका एकलो ते म्युटेशन पार्टिशन जावं कांयच करपाक शकना. आज ह्या 2 जाण भुरगो निवास खापरू फळदेसाय आनी तेगे भाव राजेंद्र खापरू फळदेसाय हेमी टोटल गांव जवळ जवळ 49 प्रॉपर्टी आणि टोटल एरिया जवळ जवळ 23 लाख विकपाक काडला. कोणा ती खबर ना पूण तेमी गव्हर्मेंट मशिनरी यूज करून ती विकपाक काडला. कित्याक जेन्ना एक 114 इतली नांवां आसतना एक मनशाच्यान हें कांय करपाक शकना. फक्त गव्हर्मेंट मशिनरी जर तेका आदार आसा जाल्यारच तें जावपाक शकता नाल्यार तें कशेंच जावपाक शकना. आमी जाणाय त्या नॉलेजी प्रमाणे खंयच्याच जर ऑफिसांत कसलोच जर तूं बेनिफीट घेवंक वयतलो जाल्यार तुगेलें 114 जाय पडटा. कांय गोश्टी अश्यो आसाय
आमचे कडेन जे 1/14 आनी आमगे प्रॉपर्टी आसाय तांकां कांय सोयऱ्या सुद्दां कांयच ना, लिंक कांय ना, पूण त्यो प्रॉपर्टी सुद्दां तेणी तितून एड केला सेल डिडाक आनी ते इन्व्हेंटरी घायला कित केला कशें तरी केला. पूण तें कशें जाला कितें जाला तें गव्हर्मेंटान मातशें तेजेर पळोवचें आनी गव्हर्मेंट स्टाफाक इंस्ट्रक्शन दिवचें की असल्यो भानगड्यो करच्यो न्हू. जो पर्यंत थिंगा वॅलीड डॉक्युमेंट ना तो पर्यंत कांयच करची न्हू. आनी फाल्यां गांवां जर अशें तशें ते येयले ते येतना लेट येता, केन्ना येयले येता, सणा उत्सवा येता, हिंग जर कितें वायट गोश्ट घडली ताका जबाबदार कोण आसतलो हे सरकारान विचार करचो, इतलेंच. आता इतले घडणुकी घडल्यो प्रॉपर्टीला तुमकां तुमची प्रॉपर्टी आसा कांयच नोटीस बी येवना. कांयच ना, खंयचीच नोटीस ना, कसलेंच इंटिमेशन ना, कांय ना कांय ना कांय ना. गव्हर्मेंटान मातशें तेजेर पळोवचें आनी गव्हर्मेंट स्टाफाक इंस्ट्रक्शन दिवचें की असल्यो भानगड्यो करच्यो न्हू. जो पर्यंत थिंगा वॅलीड डॉक्युमेंट ना तो पर्यंत कांयच करची न्हू. आनी फाल्यां गांवां जर अशें तशें ते येयले ते येतना लेट येता, केन्ना येयले येता, सणा उत्सवा येता, हिंग जर कितें वायट गोश्ट घडली ताका जबाबदार कोण आसतलो हे सरकारान विचार करचो, इतलेंच. आता इतले घडणुकी घडल्यो प्रॉपर्टीला तुमकां तुमची प्रॉपर्टी आसा कांयच नोटीस बी येवना. कांयच ना, खंयचीच नोटीस ना, कसलेंच इंटिमेशन ना, कांय ना कांय ना कांय ना.